आज काल घडले गोत्तागी तुमका। आज एक विशेष तराचे घडले। हांव कॉर्पोरेशनाक गेल्ले थंय म्हळें म्हाका तुझे जनन प्रमाणपत्र हाडिजे म्हूण। सगळे व्हरून गेले हांव, ते मात्र व्हरून येतले हांवें। देखून घरा आयली फाटीं येवन आलमारीन पुरा सोदलें। सोदतना ह्या जनन प्रमाणपत्राच्या इड्यांत अनेक प्रमाणपत्रांय मेळ्ळे म्हाका। आदीं पुरा साणगे कोलो संभ्रम चलता जाल्यार नांगे खबर दिवंक भारी कश्ट आसली। आदल्या काळार मस्त कश्ट बस्सानांत 1 घंट्याक या 2 घंट्याक एक बस, ते भारी कष्टाने येवचे। ते एक डब्या बरी दिसताले। मागीर लेकाची मेजून 1-2 कारां, मागीर गोड्या गाडयो आसल्यो, तांतून पुरो वसोंक आमकां मेळनातलें। पूण पाड्याच्या गाडयेनी आमी गेल्या, पाडे आमकां व्हरून येताले। तशें पुरा आदली मनशांनागे खलोय संभ्रम जातना खबर दिवंक तशें येताली। आतां जाल्यार दारा बसता सामो। आतां कांय वसोंक येवंक कश्ट नात, खबर दिवंक कश्ट ना। आतां तक्षण पुरो खबर मेळटा। परगांवांत आली हांगा आसल्या बरींत उलयतात। देखून आदल्या काळाचे चिंतूंक गेल्यार नांगे मस्त कश्ट बिरमोत मनशां ती, तांची बिरमो चिंतलोय ते दाळा नातलो। हें पुरो हांव तुमकां कित्या सांगता गोत्ता गे। आज हांव नांगे म्हजें जनन प्रमाणपत्र सोदूंक येतना म्हाका एक कागद मेळिल्ले। हे म्हज्या बाबान मांयक बरयल्लें। देखून हांव तुमच्या मुखार एक दवरया म्हूण म्हाका भारी एक खुशी जाली। आनी हें पळयतना नांगे तवळसो मोग म्हूण सांगल्यार नांगे भारी एक विचित्र मोग। त्या काळार 50 वर्सां पयल्याचें हें। आतां हांव वाचतां, तुमी ते आयकाया। म्हज्या मोगाच्या कात्तूक तुज्या मोगाच्या मोंतून बरोवचें कागद। हांव बरो आसा, भुरगीं कशीं आसान, तूं कशें आसाय, मांय कशी आसा। हांवें 100 रुपये धाडल्यात। भुरग्यांचे फीज बांद, भुरगीं बरें शिकोवन दीत, मांयचें वखद हाडून ये आनी आळांक सांबाळ दी, आनी उरिल्लें तुज्या खर्चाक दवर। म्हजें कागद पावतस फाटीं म्हाका जाप बरय। तुमचो सदांच उडास येता। मोंती फेस्ताक येवंक जावचें ना, काम मस्त आसा। हांव नातालां फेस्ता येवंक पळयता। भुरग्यांक आनी मांयक बरें करून सांबाळ। तुज्या मोगाचो मोंतू। त्या काळार 100 रुपयांक इतलें बरें जातालें। भुरग्यांचे फीज, आळांचे पयशे, घरच्या खर्चाचे। आतां 1 लाख न्ही, पण 5 लाख दिल्यार आतां पयशेच नात, पयशांक मोलच ना। पयल्याच्या काळार त्या कागदार असलो मोग आतांच्या मोबायलांनी ना। सगळें बदल्लां आतांच्या संवसारांत। मोग ना, रजर ना, मागणी ना, संतोष ना।